मोपा विमानतळ कोणाच्या फायद्या खातीर? पेडणेकारांच्या काय मंत्री आमदारांच्या? मंत्री बाबू आजगांवकारान मोपा विमानतळार नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून पेडणेकारांची दिशाभूल करची न्हय. प्रामाणीकपणान पेडणेकारांकडेन वागचे म्हूण पेडणे मोगो गटान मंत्री बाबूक शिटकावणी दिल्या. जेन्ना भाजप सरकारान मोपा एअरपोर्टाचें काम स्टार्ट केलें तेन्ना आतां आमची एक मोगो पक्षाची मागणी आसा की त्या एअरपोर्टा खातीर कितले लाख स्क्वेअर मिटर जागा संपादीत केल्या ते तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें. दुसरो मुद्दो आसा हे जे एअरपोर्टा खातीर जागा एक्विजिशन केल्या सरकारान त्या जागेचो कितल्या जमीनदारांक मोबदलो मेळ्ळा आणि कितल्या जमीनदारांक अजून तेचो मोबदलो मेळोंक ना. आणि मोबदलो मेळोंक ना जाल्यार ह्या स्थानिक जो आमचो आमदार आसा बाबू आजगांवकर त्या लोकां खातीर तेंच्या जमनीचो मोबदलो मेळच्या खातीर कितले आज पर्यंत प्रयत्न केला तेणी आयज पेडणेंतल्या जनतेक उत्तर दिवपाची गरज आसा. आयज जो मोपा एअरपोर्टाचे काम जोमान चालू आसा सरकारान अशें म्हटलेले भाजपाच्या की एअरपोर्ट जावच्या पयलीं अशें पेडण्यान एक प्रशिक्षण केंद्र उबारले जातले. ते आयज आमच्या उपमुख्यमंत्र्याक बाबू आजगांवकाराक हांव सांगूंक सोदता की ते ट्रेनिंग सेंटर तूं पेडण्यान खंय चालू केला आणि त्या ट्रेनिंग सेंटरान आयज ट्रेनिंग त्या एअरपोर्टाच्या संदर्भात काम करपाक जे एक्सपिरियन्स जाय ते ट्रेनिंग कितले भुरगे घेतात ते तूं आयज पेडणेकाराक सांगपाची गरज आसा. मोपा प्रकल्प कोणाच्या फायद्या खातीर? पेडणेकारांच्या काय आमदार मिनिस्टरांच्या? म्हाका तर आज दिसून येता की हो फक्त फायद्याचो आसा तो मिनिस्टरांची आमदारांची पोटां भरच्या खातीर, त्यांच्या पीएची पोटां भरच्या खातीर आणि त्यांचे जे लागींचे मनीस आसलेले तेंची पोटां भरच्या खातीर. कारण पेडणेकार आज तळमळटा हेका लागून आयज जे सर्विशे दिता म्हटलेले हे सर्विशे कोणाक दिवपाचे आसा अशें आमदारान ठरयल्लें आसा. पेडणेच्या एकाक कोणाक तरी सर्वीस दिली काय तेणी थंय आणि दिल्ली सर्वीस त्यांनी काढून घेवपाचेच काम केल्लें आसा आज पर्यंत. आज मोपा प्रकल्पा खातीर जी पीडीए हाडलेली आसा ही कोणाक लागून पीडीए हाडलेली आसा? हो फायदो कोणाक लागून? आमच्या पेडणेकार जनतेक लागून, एक सामान्य माणसा खातीर न्ही. हो फायदोच आसा फक्त मिनिस्टरांचे पोट भरच्या खातीर. हांव सरकाराक हांव स्थानीक आमदाराक विचारूंक सोदता की तूं इतक्या अख्ख्या वर्ल्डार भोंवता, एअरपोर्टार एक तरी गार्ड म्हणून आसता काय? गार्ड म्हणून सिक्युरिटी गार्ड आसता काय? जेन्ना प्लेन चालू जालें तेन्ना एक तरी गार्ड आसता काय? पुलीस गोवा गव्हर्मेंटाचो पुलीस सुद्दां एअरपोर्टार नासता. ती सगळी सिक्युरिटी आहा ती CSFाक वयता. मग ह्या लोकांक तूं कित्याक मिसगायड करता? तांकां तूं सांग की बाबा हो तुमकां जॉब फक्त 2022 पर्यंत जॉब म्हणा आणि अगदी फटींगपणा लोकां कडेन करूं नाका. तूं इलेक्शनान रावता जाल्यार प्रमाणीकपणे लोकांचें काम करून राव. अगदी फटींगपणा लोकांक गार्डाक ट्रेनिंग धाडून तांकां तेचे पोटां मारूं नाका. ते व्हडे खंयचे कामां वयतले ते बंद जातले व्हडे.